and the references घेतलेले आसात and they have assembled all the data connected to any of the sites which we had received. Beyond that, they were authorized to go other places also by their own. Okay. But altogether, what they have gathered the information before coming out of that, we are not going to, because that report which is submitted is placed before the Honorable Chief Minister. And Chief Minister मागीर तो सगळ्यांक सांगतलो, I do not want to open up. Okay. The only thing, slightest thing that I would say, that they have one point in that, की एक स्मारक मेमोरियल टेम्पल म्हणजे स्मारक मंदिर बांधले जर जाय जाल्यार वी कॅन गो अहेड विथ दीस कळ्ळें न्ही. सो गव्हर्मेंट मे एक्सेप्ट इट ऑर वट एवर इट इज. दीस इज वन ऑफ द ओपिनियन दे हॅव रेज्ड दॅट वी कुड स्टार्ट एज वेल सेइंग दॅट स्मारक टेम्पल स्मारक मंदिर कुड बी बिल्ड. देवळां पुनर्बांधणी समितीचो अहवाल तयार. पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केल्ल्या देवळांचो अभ्यास अहवाल तयार. तज्ञांचे समितीन अहवाल सादर केलो मुख्यमंत्र्याक. पोर्तुगीजांनी हजारा परस मायज देवळां मोडिल्ल्याचो अहवालात दावो. मोडिल्ल्या देवळांचो आंकडो मायज आशिल्ल्यान सगळ्या देवळांची पुनर्बांधणी अशक्य. हे सगळ्या मोडिल्ल्या देवळांच्या जाग्यार एक स्मरक देऊळ बांदपाचो समितीचो प्रस्ताव. दिवाडे जुव्यार जुन्या सप्तकोटेश्वर मंदिराचे पुनर्बांधणीची समितीकडेन सुचोवणी. हे विशीं पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले की हे अहवालाचेर मुख्यमंत्री अधिकृत भाष्य करतलो. स्मारक एक्झॅक्टली म्हणून कितें आता ते आम्ही डिस्कस करतो. आणि सर रिपोर्ट इज नॉट सप्तकोटेश्वराच्या देवळाची पुनर्बांधणी तीच जावची म्हणून पयलींच्या जाग्यार बी अशें ना ते सगळे विषय आसा न्ही ते आत केले जाल्यार मागीर सीएम कितें सांगतलो. ती कमिटी आमची सीएमा बरोबर बसपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. पेडणेच्या संत सैरोबानाथ आंबे कला आणि वाणिज्य कॉलेजीचे प्राचार्य फिलिप रॉड्रिग्स हाणें सरस्वती पुजनाक परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान तांचेर आंगलट आयला. तांचे कडल्यान पद काडून घेवन तांची बदली म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेजींत केला. कांय दीस आदीं सरस्वती पुजपाक तांच्यांनी दिवंक नाशिल्ल्यान कॉलेजींत एक व्हडलो वाद जाल्लो. उपरांत विद्यार्थ्यांनी कॉलेजींत परवानगी दिवंक नासतना सरस्वती पुजयल्ली. गव्हर्मेंट कॉलेज संत सौरभनाथ आंबिये ह्या कॉलेजीच्या प्रिंसिपलान सरस्वती पुजनाक परमिशन दिवंक नाशिल्ल्यान हें प्रकरण तेज्या आतां आंगलट येयला. शिक्षण खात्यान तांकां तेंच्या पोस्टा वयल्यान रिलीव केला. प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप रॉड्रिगीस ए मेलो हे प्रिंसिपल आसले ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल ऑफ संत सौरभनाथ आंबे गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ पेर्ने हेचे प्रिंसिपल आसले. आनी तुमकां खबर आहा काल हालींच सरस्वती पुजन जालां आनी भुरग्यांनी सरस्वती पुजनाक परमिशनाक मागणी घातलेली पूण तेंच्यांनी ही परमिशन नाकारली आनी ह्या फाटभुंयेर तांकां तेंच्या पोस्टा वयल्यान काडला आनी तेंची घर वापसी सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांगासर केला. हो आदेश काडला डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एज्युकेशनान. हांव आदेश वाचता तुमकां. Professor Dr. Felipe Rodrigues E. Melo, officiating principal at Santa Soirabanath Ambe Government College of Arts and Commerce, Pername, is hereby relieved from his duties as officiating principal at Santa Soirabanath Ambe Government College of Arts and Commerce, Pername, and repatriated to his parent institution of St. Xavier's College with immediate effect in public interest. अंडर सेक्रेटरी आवेलिनो दिसा हायर एज्युकेशनाची हेंच्यांनी ही सय मारला आनी हेंच्यांनी हो आदेश काडला. ह्या सारकेले अपडेट्स आमी तुमकां ह्या फुडें घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. व्याघ्र क्षेत्रा बाबतीत उच्च न्यायालयाक मुजत वाडीची मागणी केल्या. ह्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आमी एक गजाल आसा, आमी हायकोर्टान आमकां टायम दिवचो म्हणून एप्लिकेशन फायल केला. अजून हायकोर्टान ताजेर कांय डिसिजन घेवंक ना. सो दॅट वी आर वेटिंग फॉर दॅट. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या येवकाराक वेर्णा ते दाबोळे गुजराती भाशेन फलक लायल्यात. हे गुजराती फलका वयल्यान काँग्रेसीचो फुडारी विरियातो फर्नांडिसान टिका केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सदांच आपल्या भाशणांनी कोंकणीचो उदो उदो करता. कोंकणी भास आतां फकत गोंयांतूच न्ही जाल्यार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार नामना जोडपाक लागल्या अशें मुख्यमंत्री सांगता. एका वाटेन मुख्यमंत्री कोंकणीचे गुणगान करता आसतना दुसरे वाटेन गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत प्रधानमंत्री मोदींच्या येवकाराक गुजराती भाशेंतल्यान फलक लायल्यात.
वेर्ना ते दाबोळे विमानतळ रस्त्या मेरेन हे फलक दिश्टी पडटात. गुजराती भाशेंतल्या ह्या फलकावेल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केल्या. हांगा दाबोली बोगमाळो जंक्शनाचेर आसा वो रस्तो जावन आसा फ्रॉम वेर्ना टू एअरपोर्ट आनी आमच्या फाटल्यान तर पयशी एक व्हडलो बिल बोर्ड मारलेलो आसा. एवरीथींग इज रिटन इन गुजराती. वेलकमिंग द प्रायम मिनिस्टर, दॅट इज वॉट वी पर्सीव. आतां पळोवंक विशीं जाल्यार हें आमचें गोंयचें राज आनी आमची मायभास म्हणटा ती कोंकणी. तूं हें गुजरातीन कित्याक बरयलां? आमचो कितें हें दीस इज अ केस ऑफ सायकोफॅन्सी टू प्लीज द गुजराती प्रायम मिनिस्टर अशें दाखोवपाक. सो हे भ्रश्टाचार जुमला पाटेक हांव सांगूंक सोदतां, असली नाटकां करिनाका. आर यू ट्रायंग टू मेक द प्रायम मिनिस्टर फील एट होम बाय सेईंग दीस इज ऑल्सो गुजरात? सॉरी, गुजराताक विशीं जाल्यार कोंकणीन घालतले ते, महाराष्ट्राक विशीं जाल्यार कोंकणीन बरयतले, कर्नाटकाक वचत जाल्यार कोंकणीन बरयतले. बरें, तुमी कोंकणीन बरयना न्ही, इंग्लिशीन आनी हिंदीन बरय, गुजरातीन कितें बरयलां? हें कोणाक समजना आमकां. डोंट डू दीस सायकोफॅन्सी. स्टॉप इट. दीस इज ऑल ट्रायंग टू प्लीज द प्रायम मिनिस्टर की म्हाका मुख्यमंत्री आसा, म्हाका काडिनाका, म्हाका तसोच दवर. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी. दारबांदोडो येवपी तमनार प्रकल्पाक लागून ह्या वाठारांतल्या उदका स्त्रोतांचेर कसलेच परिणाम जावचे नात अशें कबलाती वरवीं मान्य केल्लें. मात आतां ह्या उदका स्त्रोतांचेर आदारून शेती करपी शेतकारांक त्रास सोंसचे पडटा. देखून हाचेर सरकाराचें कांयच लक्ष ना अशी टिका विजय सरदेसायान केला. नावशी मरिना प्रकल्प हो चुनावी जुमला आशिल्ल्याचें म्हणीत गोंयकारांचो सरकारान घात केला अशें विजय सरदेसायान म्हटलें. पंचायत आतां ओगी जाल्या, सरकार तनमाराच्या सायडीन आहा आनी सरकार स्थानीक जे शेतकरी आहा तांचे विरोधान स्टँड घेता. म्हाका दिसता हे सिरियस इशू. पयलींच हे प्रोजेक्ट्स तनमार आनीक जे डबल ट्रॅकिंग हे प्रोजेक्ट्सांच्या विरोधान आमी इतलो बोवाळ केल्लो. एसेंब्लीनूय हें आयिल्लें आनी एसेंब्लीनूय आमकां अश्युरन्सां मेळिल्ली की हे प्रोजेक्ट गोंयचे बऱ्या खातीर आसतले आनीक स्थानीक लोकांचे इंट्रस्ट हे प्रोजेक्ट आनी सरकार राखतलो म्हणून. आतां हांगा क्लियर कट अशें दिसता की स्थानीक लोकांक सगळें विसरून एग्रीकल्चर काबार करून एक प्रोजेक्ट येता जो प्रोजेक्ट कर्नाटकान फुडें ही एक्चुली इलेक्ट्रिसिटी गोंयान हाडटा थ्रू कर्नाटकानूच ताजे अलायनमेंट प्रोजेक्टाचो क्लियर ना. पूण गोंयान गोंयची शेती बिती काबार करून एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करतात. कित्या खातीर? खंयची इलेक्ट्रिसिटी येतली? येवचीच ना न्हय. हो हांवें जेन्ना इशू काडिल्लो तेन्ना सुदीन ढवळीकारान म्हणलें की कर्नाटकांतल्यान त्या आयलोना जाल्यार पसून हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो तरी तयार जातलो म्हणून. म्हळ्यार कळ्ळें तुका न्ही? इट इज लायक अ रोड लिडींग टू नोवेर. एक रोड हांगाच्यान थंय वता आनी थंयच्यान आनी खंय वता. फुडलो पार्ट अलायनमेंटूच जावंक ना. तर तूं हांगा रस्तो करून कितें फायदो आहा? तसो तूं हो इन्फ्रास्ट्रक्चर करता, शेती काबार करता आनीक फुडली इलेक्ट्रिसिटी हांगा पावचीच ना. हें सिच्युएशन आहा. सो म्हाका दिसता सरकाराचें कांयच हाजेर लक्ष ना. मरिना प्रोजेक्टाक सरकारान हो अभियान्साक दवरलेलो प्रोजेक्ट. हाजे पयलीं मुखेलमंत्र्यान इलेक्शनाचे पयलीं डिक्लेअर केल्लें की हो प्रोजेक्ट येवचो ना म्हणून. इलेक्शन जालें आनी आतां प्रोजेक्ट येता. सो म्हाका दिसता हो एक चुनावी जुमला. तेन्ना इलेक्शनाक बरें दिसून मताक घेवपा खातीर लोकांक फटयलेले आनी आतां लोकांक कंप्लीट यू टर्न मारून हो प्रोजेक्टाक एप्रुवलां मेळिल्लीं आहा. सो हाजेर गोंयच्या लोकांचो हो घात. प्रोजेक्ट जर सरकार सपोर्ट करूंक सोदता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट सपोर्ट करता आनी स्टेट गव्हर्मेंट ओपोज जर करता जाल्यार डबल इंजीन कसलें हो प्रश्न येता. आनी सपोज सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एग्री जावन स्टेट गव्हर्मेंटाचें आतां मन परिवर्तन जाल्लें आहा जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाक गट्स कित्याक ना लोकांक सांगपाक की मरिना कशी लोकांची बऱ्याची आसतली. कशें जे लोकल फिशरमॅन आनी ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट जे मागकार रापणकार जे थंय स्थानीक लोक आहा तांचो इंट्रस्ट आमी कशें प्रोटेक्ट करतले हें सांगपाक सरकाराक गट्स कित्याक ना. सो म्हाका दिसता सरकार एक सायडीन फेस्तां करता आनी दुसरे सायडीन असले कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट न्हू पास करून घेता.
आतां नॅशनल गेम्स येता, सगळ्यांचें एटेन्शन आहा नॅशनल गेम्सीचेर, त्याच बोवान हो प्रोजेक्ट पास जाता. सो एक डायवर्जन क्रिएट करप आनी एंटी पीपल प्रोजेक्ट्स विदाउट डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार इट शूड बी विथ कन्सेंट, लोकांक बरोबर घेवंक जावंक जाय. हें कित्याक सरकार करूंक पावना हाजेर म्हाका दिसता सरकारान एक इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आहा. 26 ऑक्टोबर सावन गोंयांत 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचें आयोजन जातलें. ह्या फाटभुंयेर ट्रॅफिक डायवर्जन करतले अशी माहिती ट्रॅफिक SP अक्षत कौशल हाणें दिली. 26 तारखेक सांजेच्या 5 वरां सावन कांय कडले रस्ते बंद आसतले, देखून प्रवाशांनी ह्या सगळ्याची बदलांची दखल घेवन प्रवास करचे. तशेंच मॅच पळोवपाक येवपी दर्शकां खातीर योग्य ती पार्किंग सुविधा लेगीत उपलब्ध करून दिल्याचें ट्रॅफिक SP अक्षत कौशल हाणें सांगलें. As you are all aware, tomorrow there is the formal inauguration of the National Games, which are being hosted by Goa. In this regard, there would be a lot of VVIP movement and also movement of athletes and officials from the Indian Olympic Association and other senior officers, because of which there will be certain traffic diversions. Therefore, it is requested to all the all citizens of Goa and all visitors to kindly pay attention to the traffic advisory which has been issued by Goa Police. ज़्यादातर जो अफेक्टेड ट्रैफिक रहेगा जिन सड़कों पे, उसका टाइम पीरियड रहेगा तकरीबन कल शाम आप अनुमान लगा सकते हैं 5 बजे से लेके करीब रात के 9 बजे तक मूवमेंट उस पर थोड़ी अफेक्टेड रहेगी. इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी नॉर्थ से साउथ या एयरपोर्ट जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी. इसके लिए हमने पूरी तरीके से ऐसे प्लानिंग करके रखी है कि जिसको एयरपोर्ट में फ़्लाइट लेना है या जिसको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाना है या साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाना है, उसके लिए काफ़ी ऑल्टरनेट रास्ते अवेलेबल हैं. आप ये सब डिटेल में जो हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपके माध्यम के थ्रू भी हम भेज रहे हैं, आप उसके अंदर इसको देख सकते हैं. फिर भी जो मेन रोड जो अफेक्टेड रहेंगी वो जो INS हंसा से लेके बिरला टाइटन जंक्शन तक नेशनल हाईवे 66 का जो पार्ट है वो अफेक्टेड रहेगा, और फिर नेशनल हाईवे 66 में बिरला जंक्शन से लेके सिरोलिम जंक्शन तक का जो रोड है वो अफेक्टेड रहेगा. इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फटोडा के आसपास की जो रोड्स हैं उसके अंदर ट्रैफिक का डाइवर्जन रहेगा. तो लार्जली यही था. मैं उम्मीद रखता हूँ कि हर बार की तरह, कई बार हमने देखा है नेशनल गेम्स पिछले 5-6 दिन से किसी फॉर्म में चालू है. उससे पहले आयरन मैन और उससे पहले जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का विजिट हुआ था तो गोवा के तमाम सिटीजन्स ने, पुलिस ने, गोवा पुलिस का पूरा सहयोग किया था. किसी भी प्रकार से हमें किसी भी लैक ऑफ कोऑपरेशन की महसूस नहीं हुआ, और मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि इस बार भी ऐसा ही होगा. और किसी भी परिस्थिति में अगर कोई जानकारी की कमी है या कोई और है तो आप गोवा ट्रैफिक पुलिस या पुलिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपको उसकी प्रत्येक जो भी जानकारी है दे दें. थैंक यू. 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर अंडर सेक्रेटरीन म्हत्वाचो असो आदेश काडला. बेरेस्तारा सगळीं सरकारी कार्यालयां एक उपरांत बंद दवरतले. येरादारीचो प्रश्न निर्माण जावचो न्ही ही गजाल मतींत दवरून हो निर्णय घेतला. ह्या विशींचो आदेश जारी केला. राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या फाटभुंयेर आयज एक म्हत्वाची अपडेट सामकार आयल्या, ती म्हटल्यार फाल्यां राष्ट्रीय खेळां सर्तीचे ऑफिशियल उक्तावण जातलें, आनी उक्तावण सुवाळ्याक नरेंद्र मोदी जे देशाचे PM आहात ते येवपाचे आहा. हे फाटभुंयेर अंडर सेक्रेटरीन एक म्हत्वाचो आदेश जारी केला. तो म्हटल्यार फाल्यां एकांक सगळीं जी सरकारी कार्यालयां आहात ती बंद जातली, कित्याक तर ट्रॅफिकाचें मॅनेजमेंट करपा खातीर ही सरकारी कार्यालयां एकांक बंद जातली, आनी ट्रॅफिक रस्त्यार सुरळीत उरपा खातीर हो आदेश जारी केला. प्रधानमंत्री आता म्हणटकीर लोक उक्तावण सुवाळ्याक गर्दी करतले, ते प्रमाण सरकारी कार्यालयांचे जे अधिकारी आहात जे ऑफिसांनी गाडयो घेवन वयतात
ताचे खातीर ते सांजे वेळार जे सुटल्या उपरांत ट्रॅफिक जावं नये हाचे खातीर हो आदेश जारी केला आणि ही आसा आजच्या दिसांतली एक म्हत्वाची अपडेट. गोंयांत 26 ऑक्टोबराक जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या तयारेक नेट आयला. खेळगडे गोंया पावल्या तशेंच कांय खेळाच्यो सर्ती जाल्ल्यो आसा. ह्या सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंया येतात जाल्यार सुमार 10,000 खेळगडे ह्या सर्तीत वांटो घेतले. गोंयांत इफ्फी उपरांत पयल्याच फावट अशा पद्दतीचो हो इव्हेंट आसा. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर गोंय तयार आसा. खेळाक लागपी सगळी साधन सुविधा, सेक्युरिटी तशेंच हेर सगळ्यो तयारी पुराय जाल्यात अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. आयज तांणी फातोर्डा स्टेडियमाचेर वचून उक्तावण सुवाळेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. आमचो मुख्य चॅलेंज जी आसा ती एज फार एज सेक्युरिटी इज कन्सर्न, द क्राउड हू इज गोइंग टू एपियर एज एन स्पेक्टेटर ओवर हियर, तांकां कसो हँडल करप ही खरी मेजर चॅलेंज आसा. आमचो कार्यक्रमाचो जो फ्लो जो आसा तो ऑलरेडी फ्रीज जाल्लो आसा. प्रायम मिनिस्टर आदरणीय प्रायम मिनिस्टर ह्या वेन्यूचेर येतले. मागीर सगळो प्री इव्हेंट आनी पोस्ट इव्हेंट अशे दोन तरेनी आमी सगळो हो कार्यक्रम विभागून केल्लो आसा. आणि एकदा कार्यक्रम सुरू जालो मागीर व्हडलो कांय टेन्शन ना, कारण तो ऑटोमॅटीक फ्लोआचेर वयतलो अशें म्हाका तेजी पूर्णपणे गॅरंटी आसा. पूण डेफिनेटली तुज्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना हांव एक म्हणटलो की वी आर ऑल सेट टू वेलकम अवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्रजी मोदी and to welcome all the spectators, all the athletes, all the technical officials, all the VVIPs from across the state. तातूंत भितर ब्युरोक्रेट्स आसतले अशें सगळ्यांचें स्वागत करपा खातीर एकंदरीत गोंयचो लोक उत्साहान आणि आनंदान स्वागत करपा खातीर आसा. कारण अतिथी देवो भव ह्या संकल्पनेंतल्यान आमी मुखार गेल्ले आसा and that is the topmost priority to give this respect to our guest in the state of Goa. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पयलीं हेलिकॉप्टरांतल्यान गोंयांत येवपाचे आशिल्लो, मात तो आतां रस्त्या वटेन येतलो. प्रधानमंत्री येता तो रूट भौशीक येरादारी खातीर 18 मिनटां बंद दवरतले. नॅशनल गेमींग खातीर 3,508 प्रतिनिधींची नोंदणी. नॅशनल गेमींत 10,000 खेळगडे वांटेकार जातले. उक्तावण सुवाळ्याक 700 कलाकार सांस्कृतीक कार्यावळ सादर करतले. नॅशनल गेमींत 2,100 खेळगड्यांक मेडलां मेळटली. समारोप सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हाजीर रावतले. 3 बऱ्या खेळगड्यांक निमणे दिसा उपराष्ट्रपतीच्या हस्तुकी पदकां भेटयतले. नॅशनल गेमींचो समारोप सुवाळो ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो. गेम जाता ते वाठारांत पुलिसां सयत गोंय मनीसबळ महामंडळाचे सुरक्षा रक्षक सेक्युरिटी दितले. भारत देशाचो एक मोठो इव्हेंट म्हळ्यार 37वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा ही गोंयांत जावपाची आसा ह्या वर्साक आनी ताची तयारी मोठ्या प्रमाणात चलिल्ली आसा. तयारी कंप्लीट जाल्या अशें गोविंद गावडेन सांगलां. फातोर्डा स्टेडियमाचेर फाल्यां PM मोदीचे हस्तुकी ताचें ओपनिंग जातलें आनी ओपनिंगा खातीर हांगा बरी मोठ्या प्रमाणात सेक्युरिटी लायता. गोवा पुलिसाचे जवळ जवळ 4,500 पुलीस जो दाबोळी एअरपोर्ट ते हांगा फातोर्डा स्टेडियम म्हणल्यार हातूंक लागिल्ले आसात. त्याच बरोबर ट्रॅफिक सेल, ATS स्पेशल फोर्स, त्या भायर CIFS, SPG, पॅरामिलिटरी फोर्स हांची वेगवेगळे जवानाची तुकड्यो हांगा पाविल्ल्यो आसात आनी ताबो घेतिल्लो आसा. तांकां प्रत्येक पॉयंटार दवरले आसात. वरिश्ठ पुलीस अधिकारी हांगा तांचे नदर दवरून आसात. त्याच बरोबर गोविंद गावडेन सांगिल्लें आसा की ओपनिंगाक 650 कलाकारांचो प्रोग्राम जातलो. टोटल 650 कलाकार जे गोंयभर आनी देशांतले हांगा पार्टिसिपेट जातले. 37th नॅशनल गेम म्हणून 37 गोलांची सलामी ही PMाक दिल्ली वतली. गेट नंबर 8 गेट नंबर 8 आसा ती VIP विथ कार हांचे खातीर आसतली. गेट नंबर 2 आसा ती VIP बट विदाउट व्हेहिकल. गेट नंबर 3 क्लोज आसतली. गेट नंबर 4 आसा ती व्हॉलेंटियर आनी आर्टिस्टां खातीर आसतली. गेट नंबर 5 आनी 6 स्टुडंट आनी जनरल पब्लिका खातीर आसतली. गेट नंबर 8 आसा ती PMा खातीर स्पेशल दवरिल्ली आसा. गेट नंबर 8तल्यान PMूच भितर सरतले आनी ते जवळ जवळ हांगा 6 वरांचेर पावपाचे आसात. 6 आनी 8 हांगाच्यान भायर सरतले. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानेकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.
मिर्ची बदली क्या?